See, the Arpora incident is a result of Haftaraj. The chief minister says on record that he was aware that it's an illegal bar, illegal nightclub running. Why did action wasn't taken? You are now trying to say that director Panchayat, member secretary pollution control board, CRZ, they are guilty. When Sankalp Amodkar raised this in the house, Sankalp Amodkar was a ruling party MLA. Minister was Movin Gudin. Movin Gudin should have taken heed of this, taken action. You should sack Movin Gudin immediately. Chief Minister should resign. 25 people have been killed because of the haftar taken by this government. Government is running on haftars. They know that there are several bars which are working, but no action is being taken. Why? Because हे हफ्त्यांचेर जिल्हा इलेक्शन जिखूंक सोदताय. हेजे पयशे मोडपाचे आहा ते नायट क्लबाचे हफ्त्यांचेर. आनी तुका फुडें सांगता हांव, बीजेपीची टॉप लिडरशीप गोंयांत जी आहा तांचे सामके क्लोज बापोल भाव सोयरे हे असले नायट क्लब जी बिकिनी घालून चलयो नाचतात पळय रशियन ते चलयतात. हो म्हजो चार्ज तांचेर. एक सायडीन राम सांगतात, एक सायडीन देवळां बांदतात, दुसरे सायडीन नायट क्लब बिकिनी घालून चलयो जंय नाचता. ही नायट क्लबां बीजेपीचे टॉप लिडरशीप गोंयांत तांचे बापोल भाव चलयतात. हाजेर मातशें इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम तूं कर. जर मेळना जाल्यार तुका फाल्यां हांव नांवूय सांगता विथ प्रूफ कशें जॉयंट व्हेंचर चलता ते. खूब पक्षांचे जॉयंट व्हेंचरूय चलतात. टॉप क्लब्स जे नॉर्थ गोवान चलतात जंय इरेग्युलर एक्टिविटी चलता. आतां ती बिकिनी घालून नाचप कॅबरेज गोंयान खंयच्या कायद्यान अलावड आहा तें म्हाका खबर ना, पूण जे चलता हे बीजेपीचे टॉप लिडरशिपाचे बापोल भाव चलयतात. चॅक करा, नाजाल्यार तुमकां फाल्यां फोटो दिता हांव. आनी हाजेरूच जर डिस्कशन करूंक जाय जाल्यार जिल्हा इलेक्शनाक डिस्कशन करुया आमी सांग. बीजेपीचे कल्चर आनी मोरॅलिटी आनी एथिक्स जे आहा पळय हे इश्यूचेर इलेक्शन करुया जिल्ह्याचें. चल दर कापाजर आहा तांकां आनी जर तांची निश्ठा निवळ आहा जाल्यार चावींक दिवची. मुखेलमंत्र्याक हांव दाखोवन दिता की ताजे पक्षाचो सामको बॉस आहा ताजे बापोल भाव खंयचे क्लब चलयता ते. थँक्यू.